आवय, बापूय आनी भुरगीं दोन काळजांचो घोट एकवट घडटा. एकवटाच्या रुखाक फळां आशेता. दीस रात देवा ताई भुरगीं मागता. भुरग्यां विणे घराक उजवाड नासता. आवय भुरग्याक होंटेन दवरून दूध पिवयता. संवसाराचो भुरग्यांक उजवाड दाखयता. आवय ताका दुदान शिंपता, हुबेन वाडयता. संवसारांत पयलें आवय उतर तोंडार खेळटा. बापूय आपली जबाबदारी सांबाळटा. जिवीतभर भुरग्यां पासत घोळटा. भुरग्यांच्या सुखा पासत रातचो दीस करता. भुरग्यांक सुखान रावंक बोंगलो बांदता. आवय बापाय वसले आनीक सुख ना. भुरगीं आपली दान दौलत आनी कांयच मागोना. भुरगीं माय पाय पासत देवाक करता प्रार्थना. आवयच्या कश्टांचें मोल करूंक जावचें ना. भुरगीं तांची पोरमोलाची फुलां. भुरग्यांक लागून घर धेण्यांनी भरलां. माय पायच्या त्यागाक कसलें मोल मेवलां. पूण भुरग्यां पासत आपलें जिवीत जोरयलां. आवय बापूय भुरग्यां पासत कश्टावता. आवय बापायचे कश्ट केन्ना सोंपता. श्रावण बाळ आवय बापायचे सेवेक प्राण अर्पिता. आयज श्रावण बाला सारकें भुरगें खंय दिसता. आयज श्रावण बाला सारकें भुरगें खंय दिसता. श्री मारियानो लुकास दिनीज.